आजा आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। हेलो। हॅलो. गुड मॉर्निंग सर। हां कोण? फ्रॉम कंगाल कॉर्पोरेशन बैंक। हां वी आर टॉकिंग फ्रॉम कंगाल कॉर्पोरेशन बैंक। ओ या हां. सॉरी सर, क्या आप हिंदी भाषा समजते सर? हांव सगळे भाशा उलयता, म्हाका स भाशा कळटात. ओके सॉरी, म्हणल्यार तुमकां कोंकणी कळटा सर? हय म्हाका स भाशा कळटात. म्हाका इंग्लीश कळटा, कन्नड कळटा, हिंदी कळटा, मराठी कळटा, कोंकणी कळटा आनी एक भाशा कळटा ती संजय मेहताक हांव उलयता म्हूण तुमकां लोकांक कळना. मागीर इल्लें तें मागीर वखद गेले नंतर उलयत जाता तें उलयलें कळना, समजना. हय कोण तूं? थँक्यू सर, थँक्यू फॉर इन्फॉर्मेशन दिले बद्दल थँक्यू सर. हां सर आमगेले उलयणी अजप्पा नायक हेंचे बरोबर जाती आसा. हय हय हांव अजपात उलयतां. तुमी कोण उलयचे? आमी कंगाल कॉर्पोरेशन बँकाच्यान हांव सुंदर उलयतां सर. हा ना सुंदर उलयत तूं जाल्यार बी बरें सुंदर. म्हाका आवडटा तुगेली उलयणी, एकदम सुंदर उलयता. तशें न्ही सर, सुंदर हें म्हागेलें नांव सर. हां सुंदर म्हागेलें नांव सर. हां सुंदर तुगेलें नांव? येस सर करेक्ट. सुंदर दिसू सुंदर आस मरे तूं, हरकत ना. नांव बी सुंदर घायला हो बापायन, दिसूक बी पोर सुंदर उरतलो. हां कित्याक कॉल केल्लो? सर आमगेले फायनान्स कॉर्पोरेशनाच्यान तुमकां एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोनाची ऑफर आशिल्ली. कसल्याची? लोन सर, तुमकां लोनाच गरज आसा? हय म्हाका आतां गरज ना. आतां कितले वर्सां फाटीं लुना घेयला हांवें तें म्हाज्यान आतां मारूंक जायना जावन लुना अशेंच बंजार पड उडोवन दवरला. मारतलो कोण ताका सम करूं जाय. ताका ते टायर गेलात, तेजे ते चक्कर बिक्कर पुरा पाड जाला. तूं सम करता? सॉरी सर, हांव तुमकां आयकूंक मातशी प्रॉब्लेम जालो दिसता. लुनाचे न्ही, लोनाचे कर्ज 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 आशिल्लें सर, तुमकां दिवचें आशिल्लें सर. तुमी म्हाका दिवचे आसात? केन्ना घेयले? तुमकां जर कर्ज जाय जाल्यार ते आमी दिता सर. हां तुमी कर्ज खंयच्या बँकांतल्यान म्हणिल्लें तुमी? आमी कंगाल कॉर्पोरेशन बँक सर. हर कर्ज म्हाका जाय आशिल्लो, जाय अशी न्ही कर्ज जाय म्हण दिवं शकता का म्हण तुमी? येस सर, शुअर सर. कितले रुपये जाय आशिल्ले सर तुमकां? म्हाका 300 350 इतले जाय जातले. दितले तुमी? 300 350 ना सर, आमगेले कमीत कमी मिनिमम अमाउंट 30,000 तेंच्यान स्टार्ट जाता सर आमगे प्रोसेस. म्हणल्यार म्हाका कळना. 300 350 दिवं जायना? ना सर सॉरी. म्हणल्यार तूं कितें समजलो? 300 350 रुपये मागते ना रे हांव. हॅलो. येस सर. 300 350 रुपये न्ही, 300 350 करोड जाय आशिल्ले म्हाका. कोटी कोटी. सॉरी सर, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टँडिंग सर. हय हय तेंच म्हणटा. तुमी ते हे करनात, विचार करूं जाय. बँकांतल्यान फोन केल्या नंतर 350 रुपये कित्याक लागतले? हय 300 350 करोड जाय पळय म्हाका. नो प्रॉब्लेम सर, नो प्रॉब्लेम. 350 करोड हे अमाउंट घेत जाल्यार आमकां एक तुमकां रिक्वायरमेंट कित्याक लागून आनी गॅरंटी तर्फे तुमी कितें दवरूं शकता इतलेंच विचारचें सर. म्हणल्यार म्हाका समजल ना बाबा. कितें म्हणलें तुवें? 350 कोटी हे तुम खंय यूज करतले? हां खंय हे पयशे आमी खंय घालतले का म्हण? हां सर. म्हाका आतां 350 कोटी कित्याक जाय म्हणल्यार एक 3-4 डब्याची रेल्वे तिकत घे अशें केला. घेवं का म्हण केन्ना तेंच विचारता. अशें म्हणत तुमकां लोन दितले जाल्यार घेवन सोडता. कित्याक सांगा? आजकाल कितें जालें खबर आसा तुमकां? आतां हे कोरोना जावन घेवन गोंयच्यान आमकां कारवारात येवं मेळना, महाराष्ट्राच्यान कारवारा येवं मेळना, केजेर बसार येवं मेळना. हिंगा गेटार अडयतात, त्या गेटार अडयतात. रेल्वेचेर येयल्यार अडयतले कोण ना न्ही. हय ताका म्हणून एक जर तर मागीर स्वताचीच एक जर तर रेल्वे उरली, केन्ना यो केन्ना वच मरे. हां कशाचा हां तूं केन्ना येयल्या यो. हां ट्रेनाचेर यो. हां मागेल्या हय म्हाका मागीर ड्रायव्हर बिवर पळयतलो हांव. म्हणून पयले ते घेतात रेल्वे घेया म्हणत आसा. येस सर, तशें आमगेली कंपनी 1,500 कोटी म्हणल्यार कर्ज दितात. हेच पयले बी आमी दिल्ले आसा. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी,
हां म्हटल्यार तुमी 1,500 कोटी तुमी धांवन वयतल्याकच दिता म्हण जाल्यार घरा आशिल्ल्या दिना म्हण जालें ना. पयशे घेवन घेवन कर्ज काडून घेवन कोण धांवन वयता पळय तेमकां दिता तुमी. ना सर तशें ना, तुमकां बी मेळू शकता 300 कोटी, पण तेच खातीर आमकां मात तर म्हायती जाय आशिल्ली सर. तुमी ते गॅरंटी कितें म्हणिल्ली न्ही. हय सर, गॅरंटी तुमी कितें दवरूं शकता. मागीर चेड्या दवरल्या जायना गॅरंटी इस्रामाक. जात सर, चेड कामा उरल्यार तेगेले इन्कमाचे आमी लोन प्रोवायड करूं शकता. हय तो कामां आसा बाबा कामां आसा. तो कामां बेकार उरोंक ना तो. हय सकाळीं उठील तेन्ना गरवा सोडचे, गोट्या शेण काडचे, मागीर पुराय आंगण झाडचे धरील ते आयदण घासचे धरील ते पुराय तोच करता. हय तो कामां ना अशें न्ही, बेकार ना, एक मिनीट बेकार रावन पोर आमगेलो. हय ना सॉरी सर, सॉरी, आमकां मंथली इन्कम येवचे असले सोर्स जाय सर लोन प्रोवायड करता. तुम्ही पहिले बी लोन घेतला सर खंयच्यान? हय घेयला पयलीं घेयला. हय घेयला ना अशें न्ही, हेच पयलीं बी हांवें लोन घेयलो. अमावंट सर कितले घेतले तुम्ही? हय 2,000 रुपया घेयलो. हय सोसायटींतल्यान. कित्या खातीर घेतली सर तुमी? 2,000 म्हळ्यार म्हागे सायकल रिपेरी करूंक येयलो. हय सायकल बरें नाशिल्लें, पुराय टायर गेल्ले, नंतर सगळे पार्ट जाल्ले. 1850 रुपया तेणें बिल्ल केलो. मागीर ते बऱ्या म्हणून मागीर कितें 150 रुपया म्हाका एकाच ताकाच खर्चा जातली न्ही म्हणून हांवें 2,000 रुपया घेयलो. अजुनी 3 हप्ते भरचे आसात. ओके सर, थँक्यू. तुम्ही आमकां इंट्रस्ट कॉलासाठी दाखयल म्हण थँक्यू तुमकां. हांव नंतर कॉल करता सर तुमकां. ओके कित्याक बाबा बेजाल ना मरे. हॅलो 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 मेल्ल्यान दवरलो. हे अस्कर घेवन लोन घेता, कर्ज घेता करून कॉल करतात आमकां. अरे दिसा कितलो फोन येवप. आमगे नंबर आमकां दिता कोण? आमगे नंबर आमकां दिता कोण? अस्कन कर दिता म्हणून हे आमकां फोन करून कित्याक. आनी आतां अशें बी फटिंगिरी जाता. कितें जाता सांगा. हां तुमकां आमी लोन दिता तर तुमकां अमूक कितलो लोन जाय तुमकां सँक्शन जाला म्हणून सांगून घेवन तुमी हे दिया ते दिया हे दिया म्हणून घेवन सगळें सांगून घेवन लास्टाक लुट्टात. वैकुंठा तशें जालें ना पयर. वैकुंठा बड्याक फोन येयलो खंय. हय फोन येतरीक सांगलें खंय तुका 50,000 लोनाचे पुराय सगळें जाला आनी तुका तुगेल्या अकावंट नंबराक आमी घालतले, तुका लोन जाय का म्हण. हो बडो खूश जालो वैकुंठ. पुराय चारीकातल्यान तेगेले वय ना बागाक आनी ते आशिल्ले वय बी गोरू म्हणून परत भितर घुसता म्हणून चिरबंदी पेगार बांदून घे म्हणून हां म्हणलें. आनी 50,000 जातलें आपल्याला काम म्हणून हां 50,000 लोन दिया आपणाक म्हणून सांगलें नंतर हेका कितें येयलें खंय ओचीची कितें पयलीं अकावंट नंबर घेयलो खंय. मागीर तेचे ते हे येत पळय मिशिनागान काडचे ATM ते येयलो खंय तेजे नंबर घेयलो खंय. मागीर ओचीजी कितें येयलो खंय ओचीजी ते मोबायलात येयलो खंय ते दी म्हणलें खंय. हेणी बड्यान दिला लोन ना कांय ना. आशिल्ले 3,500 रुपया बी ते बी गेले चल्ले पयशे. अशें करून घेवन चोरतात. तशें म्हण आमी कशें रावूं जाय, सतर्क रावूं जाय, आमी हुशार जावूं जाय. हांवें ताका कशें गुंडोवन तो म्हाका लोन दिता म्हणून म्हाका गुंडो येयलो, हांवें ताका कशें गुंडोवन उडयलो. तशें गुंडोवन उडोवं जाय. केन्ना बी कोणी बी कितें येयलें काय येयलें ना बाबा लोन जाय. आनी लोन जाय म्हणून कोणी मोबायलाक फोन करून लोन जाय काय विचारनात. आमकां लोन जाय जाल्यार बँका वच जाय, चवकशी करूं जाय बाबा कितें जाय काय जाय म्हणून करूं जाय. वगीत कोणी फोन केले म्हणून तांकां सगळें जर तर दिलें आशिल्लें बी तुमगेल्या खात्यांतलें पुराय बूड खात्या गेलें म्हणून जालें ना. आनी बँका नांव पळय कंगाल कॉर्पोरेशन खंय. कंगाल म्हटल्यार कितें आमकां पुराय कंगाल करून हेमी बरें करून हेमी आरामात रावचे. जगत विधाता श्री रामचंद्र देवालय भजन आणि कारवारच्या ग्रामीण भागातल्या देवस्थानात चित्रण केल्ले सब दीप जलत भजन आल्बम सद्याक लोकार्पण जातले. कैगा अणुविद्युत उत्पादन केंद्रात काम करचे रवींद्र कुमार जोशी हेमी श्री रामचंद्र देवालय नामस्मरण आणि भक्तीचे भजनाक साहित्य बरयलात. ह्या अल्बमात गायकी निर्मापकी पूनम जोशी हेमी स्थानिक देवस्थान आणि स्थानिक सुंदर स्थळात चित्रण केलात. श्री रामचंद्र वनवासा गेले तेन्ना अयोध्येचे लोक श्री रामचंद्र परत येवचे बदल वाट पळयत येत आशिल्ले आनी श्री रामचंद्राक आपले लोकांक मेळचो कळवळ आशिल्ले बदल ह्या भजनात जोशी हेमी साहित्य बरयलात. सब दीप जलत हे हिंदी भजन अल्बम स्थानिक जाग्याचेर सुंदर रितीन चित्रण केला. बेळूर श्री बिंदुमाधव देवस्थान, केरवडी, कातर, मल्लापूर असे सुंदर निसर्गात चित्रण केला.
ह्या भजन अल्बमाक विनोद सपरिया हेमी संगीत दिला. प्रिया सुधीर हेमी कोरिओग्राफर जावन आसात. निशाद सीएम हेमी संकलन केलात. सब दीप जलत हे हिंदी भजन अल्बम जानेवारी 17 तारखेक लोकार्पण जातले. सब दीप जलत प्रभु राम चलत हर्षित पथ पथ छवि बसत. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. केळी पानां केळी झाड केळी गडाय आंब्या पानां तोरण 5 जातीचे जोडगिरी फळां बेलपत्री तुळसी बासिंग लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल फुलाहार अवळा माळ पूजेचे कपडे पूजेची आयदनां मडकी पूजा होम आयदनां शेणी होमा काडी नवग्रह काडी शंख रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात. तशेंच गायीचे दूध शुद्ध तूप मोदक बेसन लाडू बुंदी लाडू करंजी चकली आपेमेडी लोणचे मव पातळ गोड अलग अलग पापड चटणी पावडर होममेड मसाला पावडर शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूब बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आनी लोकांक खूब बरे रिजल्ट बी मेळटी आसा. तेजे खातीर आमी लॉन्च करते आसात खूब जास्त शुगर लेवल आशिल्ल्या लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूब वाडूंक लागल्यात. उठल्या बसूं जायना धिंबी दुखतात हातपाय दुखतात हातापाय जॉईंट दुखतात कंबर दुखता फाट दुखता असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. हय ते उरूं आतां हे फोनाचेर तेगेले तकलेत घेवन गेल्या मागीर उलयणी मागीर थंयच उरतली. कितें सांगता काय म्हणल्यार हांव आतां आमगेल्या गांवांत पुरा जात्रा बित्रा जावूं लागलात म्हण हो सून म्हयनो आशिल्लो सून म्हयनो आतां सरते येयलो नाटक जातीत ना. हां नाटक कलाविद तेमगेले कलाकार हे पोट भरताले नाटका पांयान खंय रात्री नाटक करून घेवन पोट भरताले. हे कोरोना पांयान हे सगळें बंद दवरलां. बंद कितें हां लॉकडावन म्हणील करतात हां विकेंड कर्फ्यू हे कर्फ्यू ते कर्फ्यू म्हण पुरा गांवभर फिरतात काम सगळे जाण करतात. कोणाक काम ना सांगा सगळे जाण कामां वयतले लोक कामां वयतात भाजीपालो विकतले लोक भाजीपालो विकतात सगळें चलते आसा. म्हण सद्याक बंद आसा कोणाले हे नाटक आनी हे यक्षगान कलाकाराले धंदोच बंद पडला. हांव कितें म्हणटा मुख्यमंत्री साहेबानो मागीर उलयणी तुमकां कळ्ळें ना जाल्यार कळटले लोक तेमकां सांगा एक 15 दिवस पयलीं केल्लें पळय लॉकडावन तशें करून घेवन बंद करा नाजाल्यार हे तुमगेले हे वाडतेतच रावतले.
एक पटी 15 दिवस बंद करा आणि मागीर पळया वाडता का कमी जाता का म्हणून सगळं सपशेल बंद करा. गेले पटी घरातच दवरील पळय लोकांक भायर येयल्याक तुमी ते पोलिसान हें दिल्लें पळय प्रायज दिल्ले पाटीचेर आनी बिटीचेर ते प्रायज दिया हय बक्षीस ते दिवन घेवन ते करा कितें तरी करा. नाजाल्यार हे आनी परत वाडतेर वतले आनी वाडयतच रावतले तुमी. आमगे बाबा गोंयच्यान आमगेले पोर बाबा तेकाच कामां आशिल्ले लोक आमगे हेकात येवं मेळटना हेकातल्यान तेकाच वचूं मेळटना असली परिस्थिती जाला. हां आतां हे कुरुमगड जात्रा म्हण येयली. कुरुमगड जात्रेचेर आमी कितले लोक वयताले बुट्टीचेर वयताले होडयेचेर वयता अशें करून वयताले मिशिनां बुट्टीचेर वयताले. हां ते बी बंद करून दवरले तुमी. शिरवे घोड्यार जात्रा जाली शिरवे घोड्यार जात्रे वचूंक कोणा इलाज ना जावन करून दवरला. हां कितें करता तुमी एक नाटकाक परमिशन घेवूं गेल्यार परमिशन दिनात आनी गपचीप नाटक करता लोक करून वयतात परमिशन घेयनासतना. ते करनाकात. कलाकाराल मात्र पोट पळय ना तुमच्यान ते बी जायना करूं जायना. कलाकाराक म्हयन्याक कलाकार कोण म्हण तुमी ग्रामपंचायतींतल्यान तेमगेले हे कर एक तेंगेले एक पत्र घे हो बाबा कलाकार हो हे नाटक कलाकारांत कल दाखोवन घेवन आपणाल पोट भरता म्हणून ताका 5,000 रुपया म्हयन्या दिया. नाजाल्यार तेमगे इशी दिया मान उडया. काय जायना नाजाल्यार काय जायना. जिवन कशें चलतें आसा पळया मातर. हां पयशे आशिल्ले लोक जगतले पयशे नाशिल्ले लोक कशें करून जगतले म्हाका सांगा. कशें करून जगतले पयशे नाशिल्ले लोक खंयच्यान आतां हाडटले. हां आमगेल्या कारवारांत आमगेल्या उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्टांत कितले लोक आसात कलिनूच पोट भरचे. हां यक्षगान म्हळ्यार खेळ बीळ म्हणटाले पळय तशें कन्नड यक्षगान व्हरता ते नंतर कोंकणी नाटक कन्नड नाटक मराठी नाटक तेजे बरोबर पेटी वाजयतले म्हणून घेवन उरता पडदे हाडतले म्हणून उरता तबलो वाजयतले म्हणून घेवन उरता तुगेलो आमकां रंग काडतलो म्हणून घेवन उरता. हे असं करून घेवन सगळे जाण उरतात. खुर्ची घालतलो वयर ते आमगेले ताटपत्री घालून ते तेंत घालतलो हे सगळे जाण उरतात. तेमगेले पुराय कितें जिवना बद्दल कितें विचार केलात. बंद करतले तुमी नाटक बंद केली जाली मनोरंजन कार्यक्रम सगळे बंद जाली सगळे जाले. देवाल पुजा बिजा करतले जाल्यार कितें ते सर्टिफिकेट घेवन एंटीपीसीआर सर्टिफिकेट घेयल्यान मात्र ते देवा काम करप खंय आनी मुखार बाकीच कांय ना खंय. कशें जातलें. बाकीच्या जिवना बद्दल मात्र विचार करा. तशें म्हणून आनी हांव लोकांक बी सांगता कितें उरूं काय उरूं कोरोना आसा का ना काय मेले म्हण एक कितें खंयच्या घरांत बी न्ही जास्त दिवस रावल्यार त्या किंमत ना खंय. केजे वयल्यान कोणाल्या घरांत खूब दिवस रावप न्ही खंय ताका मागीर किंमत उरना खंय. तशें ह्या कोरोना परिस्थिती जाला. पयलीं येयले तेन्ना कितें किंमत दिली ताका. कोणी ताट वाजयले कोणी पंटी पेटयली कितें केलें. हां भजन केलें सगळें केलें. आतां कोरोना बी हद उलयतात लोक गाळी मारूंक लागलात. म्हणल्यार ताका आतां 3 वर्स रावले नंतर किंमत ना कोरोनाक. आतां कोण कॅर करनात तसले परत म्हण तुमी कॅर करनास तर राव नाकात. कित्याक सांगता उरूं ना उरनास तर राव म्हण तुमी ते मास्क घाला सोशल डिस्टन्स दवरा. घरांतल्यान भायर पडटले जाल्यार घरा कडेन येयले नंतर येवन घेवन हात पाय धुवन घेवन न्हावन बिवन घेवन कपडे काडून घेवन बाजू धुवन घेवन भितर घुसा. आनी कित्याक काय म्हणल्यार ल्हान पोरां म्हाज्यातले जाणटे लोक बी उरतात तांकां सुरक्षीत दवरा. तशें म्हणत कामा धंद्याक बी वचूंकूच जाय न्ही. वचना तर विरोध जायना पोटा साठी न्ही. नाजाल्यार खातले कितें. तशें म्हणत हां बेजार करनाकात कितें उलयलें म्हणून घेवन बरें रावा सुरक्षीत रावा भाशेचेर अभिमान दवरून घेवन रावा. आनी हे आमगेलो दर्शन गोंयांत रावता न्ही ताका येवूं मेळना. हें सगळें जाण पोरा पुराय तो नाल्यार येयल्यार आतां तेमगेले ते हे कितें आशिल्लें तेमी करता आशिल्ले. हां तो येयना म्हणून म्हाका एकल्याक थिंग बड करते रोज पडटा म्हणून गप तो येयना म्हणून मागीर बेजारात बशिलो. ह्या कोणी हे कंगाल कॉर्पोरेशन बँकांतल्यान फोन करून घेवन म्हाका मागीर तकली पाड करून गायली. तशें म्हणत कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा म्हणटेत मुखार लायताराक हांव नाजाल्यार आमगेली सगळी आमगे सोसायटी आसा पळय ही तुमगेली पडल्यार आमी उठयतात ती पोर येतली आनी तोपर्यंत मागेली वाट पळया. तुम सगळ्याक देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.